गोंयांत ओला युबर टॅक्सी सेवा हाडून गोंयकारांचो कसलोच फायदो जावचो ना इतली वर्सां हो धंदो ह्या टॅक्सीकारांनी सांबाळिल्लो आसा। हातूंत सरकारान आपलें कसलेंच योगदान दिल्लें ना। गोंयांत एक फावट ओला उबेर टॅक्सी आयली जाल्यार ते आपलोच फायदो करून घेतले आनी गोंयचे टॅक्सीकार वाऱ्यार पडटले। देखून ही सेवा गोंयांत हाडचे पयलीं आदी विचार जावचो अशी मागणी आर्जीन केल्या। हे ओला उबर हे कंपनीज फक्त करतात ते क्रिएट करतले आनी काडटले आनी आपल्या कंपनीचो व्हॅल्यू काडटले आनी दुसऱ्या कंपनीक आपलो मॉडल विकतले। हेतून गोंयकारांचे बेनिफीट म्हणटा ते कसलेच जावपाचे ना। इतली वर्सां आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांनी हे टुरिझम बिझनस सांबाळप, हो बिझनस सरकारान सांबाळोंक ना, हो बिझनस टॅक्सीकारांनी सांबाळप। सो आमकां दिसता की आतां चल ॲप येयले, टॅक्नॉलॉजी येयले, पूण हे तांकां कॉन्फिडन्सान ना घेवच्या आदी हे करपाक शकना। आनी मेन म्हटल्यार जे टॅक्सी लिडर्स सो कॉल्ड लिडर्स आसा पळय तांकां भायर दवरून डिस्कशन जावपाक जाय। टॅक्सीकार म्हटल्यार एक इमेज केला की ते गुंडा आनी माफिया म्हणून, हे मात सुद्दां आमकां मान्य ना। भितर गुंडा आनी माफिया थोडे आसात, हे आमी मान्य करता, भितर आसात, पूण ते सगळे ना। 95% तरी टॅक्सीकार जे आसा ते सामके लॉयल आसा आनी तेकाच लागून गोंयचो टुरिझम बिझनस वाडत आसा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट। तो टॅक्सीकार आमचे बरे वागणूक दिता, कस्टमर येता तांकां आमची हॉस्पिटॅलिटी तांकां दिता, गोंयकारपण तांकां दाखयता, तांकां बरे भशेन ट्रीट करता म्हणून हो कस्टमर परत येता, हो टुरिस्ट परत येता। सो सरकारान हे लादचें न्हू। हेतून फक्त जशें गोवा मायल्सान कोण तरी MLAचो जसो डायरेक्टर चेडो डायरेक्टर आहलो तशेंच हांगाय खंय ना खंय तरी शेअर आसतलो आनी आमकां 100% गॅरंटी आसा की हे जे 20 करोड मोडून जे तेंच्यांनी मिटर लायले आनी आयज ते मिटर काडून परत ॲप हाडून हे 20 करोडा खातीर ज्या कंपनी कडेन तेंच्यांनी टेंडर घेतलो ना तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तेंच्या कडेन तेंचे सेटिंग आसलें आसतलें, कित्याक तो मिटर आयज परतो यूज जायना म्हणून तेच सांगता। सो टॅक्स पेयराचो 20 करोड रुपया फोंडान हेंच्यांनी घातलो, उदकान हेंच्यांनी घातलो आनी आतां ॲप हाडटले परत ते ॲप वालो म्हणटलो आमची कंपनी सारकी चलना, सरकार काडटलो 100 करोड काडटलो आनी ते ॲप कंपनीक दितलो ॲप चलोवपाक। सो हे जे टॅक्स पेयराचे पयशे आसा ते मिसयूज जावचे न्हू आनी गोंयकार आमचे जे टॅक्सीकार आसा जे भावाक त्रास काडटा ते फोंडान पडचे न्हू म्हणून सरकारान एक कमिटी स्थापन करची आनी त्या कमिटीन सरकारान प्रत्येक टॅक्सीकारा कडेन तेंच्यांनी डायलॉग करचो। एका 6 म्हयने नाल 1 वर्स सुद्दां लागले आतां, डजंट मॅटर। ही 40-50 वर्सांची जी इंडस्ट्री आसा ती रातोरात काडून भायल्या कंपनी कडेन दिवपाक रेव्होल्युशनरी गोंस तरी मान्य ना। आनी जर सरकार दिवपाक सोदता जाल्यार हेका आमी 100% विरोध करतले। आनी एक आतां तूं पंचायती खातीर मिटिंग